गणपती वयता तो काय बरे क्यूट सारखे बाकी सांगायचे कितले आले ते वयता मग गणपती कसे दिसता असे बरे दिसणार हे पळय आता हांव येयलोलो हा म्हापसा कित्याक गेल्लोलो हांगा हे पळय हेणे आपणाची सरपळी उडयली तेजो हेच तुटलो हूक तुटला आनी खंयच्या खंय दिसता गायन काय ना म्हणून सो आतां आमी येयल्या म्हापसा रिपेरिंग करता बेगीन सरपळी आनी तुमी जाणा न्हू गणेश चतुर्थीचे दीस आनी शॉपां तुका जप करून ओपन आसना आतां सो पळया आतां ह्या काका कडेन करया रिपेर पळय गाडी हांवें भायर पार्क केलेली आसा आनी हे पळय हांव आतां निघतो भायर सरतालो तितल्यानूच म्हाका काकाचें शॉप मेळ्ळें चवथीची गॅरंटी ना न्हू काय बाबा कोण केन्ना गावात ना गावात चवथी सेलिब्रेट आता लोक करता गणेश चतुर्थी आनी पळय हेंचेच शॉप म्हाका ओपन मेळ्ळें आनी आतां पळय जॉयंट करता पळय ती सरपळी तुटल्या ती आमची ही पळय फुल पावर सारकी इयरिंग घेतला पळय अंकिता गायन भांगराचे हार्ट चालू हा घालप बरें पळय दातोळे पळय कसले गेला तें खुश सारकें भांगराची हे घेतल्या म्हणून आनी हे हांवें म्हाका घेतला हे पळय हे हांवें म्हाका घेतला भांगराचे तेका घालता आनी कोणाक भांगर बीन घेवपाक जाय जाल्यार ह्या शॉपार येवपाचें सो गायज पळय आमी आतां परत दुसऱ्या शॉपार येयली कानातली घेवन ताका आनी आतां पळय इयरिंग घेता इयरिंग बरें दिसता न्हू पळय काय बरें दिसता क्यूट सारकें बाकी सांगायचे कितले जाले ते हे पळय हांवें अंकिताक घेतल्या ही इयरिंग आनी हे पळय फिंगरिंग घेतल्या हे पळय पळयात हे भायर काडून दाखयता पळय पळय वय सातवे आसमान में सारखे बाबा माझे तोंड बीन पळय कसले गेला ते मोये पळय कसले गेला दाखय 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 वय सारखी दाखय मग पळय पळय अंकिता ही घाली रिंग पहिली ही पळय आता तेका भांगराची मेळ्ळ्या आता ते खुश सारखे आयज म्हाका बरें मटन चिकन तंदुरी बिर्याणी सगळे तरेचे डिश पार्टी दितल्या म्हाका ते आतां पळया कितें कितें दिता पळय ते फूल पावर सारखे मीर रे तू दिसताय तो आमचो आज 5व्या दिसाचो गणपती वयता तुका आता कशें दिसतले रडपाक येतले आता कितल्यांक भायर काडपाक हांगासलो गणपती आता नाचत व्हरतलो काय बसतो आणि कितें कितें खाल्ले तू चवथीचे अरे पोटान कितें जालें तर एसिडिटी जाली एसिडिटी आता तुका कशें फील जाता गणपती वयता तो सॅड फील जाता आता परत येता तेन्ना सो आता तुम्ही चड खेका एक्सायटेड आसले हां हां आता येतलो तेन्ना आता दिवाळेक मागीर दिवाळीचो कितें प्लॅनिंग काय ना आता तू वाव आता फुगोट्यो बी फोडल्यो अरे तुम्ही म्हाका फुगूच ना मरे आणि कोण लसता सो गायज आमचो नो म्हणजे 5 दिसाचो गणपती वयता आणि खूप दुखी आसा आता लास्टाक आमचो 21 दिसाचो आसता न्हू काका कितले दिसाचो 21 दिसाचो हांगासर कोणाचो आहा हां हांगा कोणाचोच ना सो वाज जाता मागीर खाली खाली इतले दीस आमी तयारी बियारी करून 5च दीस आमच्या घरा फक्त गणपती रावता हांगासर न्हू काका
तेका पावोचोच पडटा गणपतीक. आनीक कोण रे पेट्रोल घालून येयला पणजे. हांगासर सगळे भैया लोकूच आहा बसता. म्हाका एक सांग बाबू, तू आयज हॅप्पी आसा का दुखी आसा? दुखी आत्ता म्हणे हॅप्पी आहा म्हणून मरे. हॅप्पी ना तर तू कित्याक फुगोट्यो मारूंक मेळच्यो ना? व्हेरी गुड. जाल्यार तुज्यो फुगोट्यो हांव घेवन वयता. म्हाका व्हरता रे प्लीज. तू काय मारचो ना न्हू, तू काय मारचो ना न्हू. तू बिचोलच्यान हाडलाय त्यो फुगोट्यो, हांव व्हरता. म्हाका बिचोलच्यान हाडलाय न्हू तू. खंय सवाय गावता? नावेली खूप आहले थंय. हांव म्हाका व्हरो मरे प्लीज रे. व्हरता मरे हांव, त्याच व्हरपाक येयला आतां. आसू हांव मारता. आमी रोडले शेत आहा, ते शेतान मारता. माधवेचेर पळय कसले लोक अटॅक करतात पळय ते. आता 2 मिनटां भितर माधवे वयले सगळे फूड काय दोन मिनटां भितर पळय माधवे वयले सगळे फ्रुट्स गायब झाले पळय. भाऊजी माटो ही खाली मरे. आल्ले नारे बाबा आमच्या जोडे. आणि टॉयलेट सगळी माटो ही खाली मरे. तुका काय धरूंक ना मरे. वेस माउथ वॉटरिंग सारखे यम्मी. चला खाऊया. गणपती बाप्पा गणपती आता बुडयता. चल्लो गणपती खाली खाली दिसता पळय. सगळे आता पळोवपाक सगळे खाली दिसता पळय. गणपती बाप्पा मोरया मोरया. वयता मगो गणपती. कशें दिसता? अशें बरें दिसना. रडोंक येता पूण रडोंक शकना. आनी तुका रे?
गाईज आता वाजल्या सामकी रातचे 3 सकाळचे 3 आणि आम्ही येयल्या बर्गर खावपाक बर्गर. सो गाईज आता आम्ही येयलेले आसा बर्गर खावपाक आणि तुम्ही टायम आयकत न्हू जाल्यार शॉक जातली. सी द टायम, इट्स 3 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग. गणपती बुडयला 5 दिसाचो, तिंगेर जेयला आता प्लस बर्गरूय खावपाक येयल्या. ते पळय हांगासर आता हांगाल्यान बर्गर खाता आनी मागीर घरा वयता. आनी हेच्या भायर हांव व्हिडिओ एडिटींग करतलो आनी फाल्यांची व्हिडिओ अपलोड करतलो. सो जस्ट इमॅजीन कितलो टायम लागतलो पळय तो म्हाका. घेवया आनी चलया आता फटाफट. क्या रे माम, बंटाई वाली पब्लिक स्टैंड को काय को रेडिस कर रहा है. और बंटाई क्या बोलती बमाई, हिप हॉप के नाम पे तू बकचोदी फैलाए. तेरे टांगे नहीं काटेंगे, सीधा गला डालेंगे. अगला डिस ट्रैक तो निकल, उसको भी खा लेंगे. एनीवे पैसे मला दुनिया को सारे पैसे मैं को. हिप हॉप समझता का तेको, स्टैंड को डिस करता काय को. उंडा बच्चा हो गया है साइको, साइको गेला है क्या. सो गाइज फायनली जे हांवें काल तुमकां सांगलेलें तेंच केलें हांवें. येस, हांवें अंकिताक घेतली गोल्ड रिंग आनी कानातली इयरिंग अँड फिंगरिंग. आणि अवी म्हाका आनीकूय घेतलो. आता खूप झाले. आता हांव कंगाल जालो. आता म्हाजे कडेन 1 रुपया ना. आता हाती हातीक आता गळ्याक बिळ्याक तू धोक मार. तू आता जाले खूप झाले तो. अशें ना कांयच ना. आनी येस गायज, सो फायनली हांवें थोडे गाडयेक पयशे दवरलेले मॉडिफिकेशन करपाक आनी एक्सेट्रा. सो ते हांवें चिंतलें की नेक्स्ट टायम करया थोडे दिसांनी. इट टेक्स टायम न्हू, बट स्टील गाडी आसात न्हू. आनी गोल्ड घेवन दवरी जाल्यार फायद्याकूच ते, वायटाक ना. सो बिकॉज ऑफ दॅट हांवें अंकिताक गोल्ड घेवन दिलें. आनी हांवें पळय म्हाका एक बरी भांगराची रिंग घेतल्या. म्हाका खूब लायक न्हू. इयरिंग एकूच घालता हांव, एकूच काना, बस तितलेंच पुरो म्हाका, आनी कांय टेन्शन ना. आनी येस, पयलीं आसतली न्हू आमी जी फॅमिली कडेन मेळोंक गेल्लेली रायबंदरा, कितली बरी ती. अंकिता कितलो बरी करतात ती, म्हाकाय खूब बरी करतात, जीव घालतात म्हाका सारकी. सो इट फिल्स रियली गूड की आमी एक फ्रेंड, एक फॅमिली जोडलेली आसा. आनी तेंची चेडूं, तेंचे चेडो धाकटो इतलो बरो सारको, स्वीट सारको, आमकां खूब लायक ती न्हू. सो आमी व्हेरी सून तेंची न्हू एक बोट आसा आनी तितून ती नुस्तें बिस्तें हें करता. सो कोणाक जाय जाल्यार म्हाका मॅसेज करा, हांव तुमकां तेंचो नंबर दिता. मागीर तुमकां ते सवाय रेटीन घालपाचें काम म्हाजें. टेन्शन कित्याक घेतात तुमी न्हू गो. कालवां जाय आनी कितें जाय सांगात, दिवया तुमकां. आनी येस, व्हेरी सून आमी तेंच्या बोटीचेर वयतली भोंवपाक, फिशींग आनी एक्सेट्रा. मज्जा सारकी फूल पावर फन जावपाचो आसा. आनी हांवें आयज फोन मारलेलो प्रतिकाक, हांवें डेट फायनल केली टीव्ही घेवन वयपाक तेका. सो चलया आतां नेक्स्ट आमची व्हिडियोज कमिंग अप नेक्स्ट. आनी बरें दिसता की खंय तरी कितें नेवें जाल्लेलें आसा. आनी आमच्या यूट्यूब चॅनलाचो फर्स्ट पेमेंट येवपाचो आसा. इट फिल्स रियली गूड. नॉट टू मच अशें तुमी चिंतूं नाका. 1 लाख गावला आसतलो, 50,000 गावले आसतले, 30,000 गावले आसतले, तशें ना.
युट्यूबाचेर आमचे इतले सबस्क्रायबर ना न्हू, सो इतले पयशे काय इतले येनात आनी येत जाल्यार सबस्क्रायबूच करिना तुमी सबस्क्रायबूच करिना न्हू. आनी येस बारीक सारीक कितें येता तें मागीर पळयतलो हांव कितें करूंक जाय तें तुमचेंच सजेशन घेवया आनी कितें तें करया. आनी येस हांव ब्लड डोनेशन कॅम्प करपाक सोदता पेनजीम सायड. म्हाका बाबा कोणी फुडें आहात जाल्यार म्हाका कोणी हेल्पाक फुडें सरात आनी प्लीज मॅसेज करा. नो मॅटर हू एवर इट इज, कोणूय जावं, सो म्हाका मॅसेज करा. हांव ब्लड डोनेशन कॅम्प करूंक सोदता पेनजीम सायड, तेजे उपरांत सावथ गोवा, तेजे उपरांत आनी खंय खंय. सो प्लीज जाता तितले मॅक्झिमम प्रमाणान म्हाका खंयसून तरी मॅसेज करा. इंस्टाग्रामाचेर म्हाजी आयडी आहा अविनेश बिग बॉय टॉयज, थंय वचा आनी म्हाका मॅसेज करा, फॉलो करा, लायक करा आनी आमचे व्हिडिओ शेअर करा. बारीक सारीक व्हिडिओज हांवें थंय घातलेले आसा न्हू आं. आनी येस खूब जाणांनी म्हाका कमेंट्स बरे भरपूर प्रमाणान केलेले आसा, बरे फालतूर न्हू, थोडे थोडे आसता. अरे तुमकां एक गजाल सांगूंक सोदता. तुमकां खबर आसा न्हू हांव अंकिता वांगडा कसो बिहेव करता. तो मदींच काजी घालता, मदींच गाळी घालता आनी मदींच कितें कितें म्हणटा. अरे म्हाका न्ही ताका कांयच प्रॉब्लम ना, तुका हा प्रॉब्लम गो? म्हाका कांयच ना प्रॉब्लम. आमी आमचे हेंच तशें जालें, आमी बिंदास उलयतात. आमी कितें अय अय करून उलो मारिनात. आमी अशें आमचे तुका प्युअर गोंयकार म्हणून आमी कळटा अशें. सो आमी अशें बिहेव करता. आनी तेचेर एक कॉमेंट आसता, अरे डोंट बिहेव लायक दॅट वीथ हर, यू नो, कीप हर हॅप्पी, अशें कॉमेंट आसता. ते पळोवन हांसोन आमकां हांसोंक येता. ते रिप्लाय करपाकूच म्हाका वियर्ड दिसता. आनी नाकाल्ले कॉमेंटाक आमी चड भाव घेवन बसना. मेन म्हणटा ते म्हाका नाकाल्ले कॉमेंट आनीक रिप्लाय करपाक आनीक उमेद येता. जे तूं नाकाल्ले तुमी मारता पळय तेज्याकून वर्स्ट हांव मारपी कॉमेंट. पण कितें आहा, इट टेक्स टायम, सारकें न्हू आं, तशें आसता तें. आनी या करया व्हेरी सून न्यू ब्लॉग्स आर कमिंग सून. आमी कुकिंग ब्लॉग्स करपाचे आसा इन फ्युचर. घरान सगळेच करतात किचनान आउटडोर कुकिंग न्हू का. आउटडोर कुकिंग करपाक मातशें अलगूच फील आसता. आनी एक तुमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट सांगूंक सोदता. तुमी तर अशें चिंततात की तुमी एक फ्रेंड जोडला लायफान, हो तुजो फ्रेंड, हे म्हाजे फ्रेंड, जाल्यार तुमी गलत फॅमीन आसात न्हू आं. तुमची फॅमिली, तुजो फ्रेंड कोण जाणा, मम्मी आनी डॅडी आनी भयण आनी भाव, तेजे उपरांत न्हू कोण लागना. कित्याक जे फ्रेंड तुमच्या बऱ्या टायमार आसता खबर आसा, ते फ्रेंड तुमच्या वायटा बऱ्याक केन्नाच आसना. उडास तर एकदां पावता मनीस, सदीत पावना. सो इट टेक्स टायम टू अंडरस्टँड. म्हाका मातसो टायम लागलो अंडरस्टँड जावपाक, पण हांव भलतेच प्रमाणात खूब सारको अंडरस्टँड जाल्लो आसा की कोण कसो आनी कोण कसो ना पळय तें. आनी अकॉर्डिंग टू मी, जसो हांव आसा खबर आहा, म्हाका 4 जाणां वांगडा रावपाक आवडना, चड जाणां वांगडा इनवॉल्व जावपाक आवडना. हांव सारको बिंदास, सारको सुशेगाद. हांव एक जीव सदाशिव. म्हाका कोण ना जाल्यार जाता तशें हांव म्हाज्या हितूनूच आसता. आनी इट फील्स गूड. मेन म्हणटा ते तूं 4 लोक फालतूर फ्रेंड करच्या परस एक असो फ्रेंड कर आनी एक लायफ पार्टनर कर आनी ताका घेवन सगळ्या जगाक भोंवात न्हू का. आमी पळय वांगडाच भोंवता, व्हिडियोज करता, खाजी करता, मस्ती करता आनी घरा येतात बिंदास सारकी न्हू. आनी येस सांगला न्हू तुमकां, आमी टीव्ही घेवन वयता. आमी पळयात नॅक्स्ट व्हिडिओन आमच्या न्हू का. आनी या बारीक पयशे एकठांय करून हांवें ती कितें म्हणटा ते रिंग घेतलेली आसा, ताका भांगराची वस्त घेतलेली आसा. म्हाका कांय घेवंक ना, हांवें एक इयरिंगूच घेतल्या. ते बीन कितें कानांतले म्हाजे चांदीचे आसले न्हू, ते पडले म्हाजे खंय तरी आनी ते कानान एम्प्टी दिसताले. सो बिकॉज ऑफ दॅट नाल्यार हांव तेंय घेवचो नासलो. म्हाका बरें दिसना म्हणून घेतला. आनी येस कितें आहा जाणा, तेजी तर मम्मी डॅडी आसली अंकिताची, जाल्यार ताका शुगर दितली आसली 1000% न्हू. पण तीच ना न्हू, तेजें आतां कर्तव्य हांव करतलो. हांव ताका घेवन दिवचो नाल्यार आनी कोण दितलो. आनी एक तुमकां मॅसेज दिवंक सोदता. थोडे दीस पयलीं, थोडे म्हयने पयलीं न्हू, जेन्ना आमी यूट्यूब चॅनल करूंक नासलो, तेन्ना म्हाका कोणी अंकिताचे डॅडी मम्मी बद्दल विचारीत न्हू, जाल्यार हांव म्हणटालो आसा म्हणटालो. कळ्ळें न्हू तुका, आसा म्हणटालो. कोणूय जावं तो, कितें फ्रेंड जावं, फॅमिली जावं, कोणूय जावं, गावलो जाल्यार हांव आसा म्हणटालो. अरे ना म्हणून तांकां आनी हें कर तें कर, ते चेडू भुरगे. कित्याक फाल्यां वायट बरें कितें कोण आसा कोण ना घरान, समज हांव फाल्यां इन फ्युचर ना संवसारान म्हणटा तुमकां बेश्टेच खबर आहा म्हाका. बट स्टील बाय डुईंग दीस, इफ आय एम अ बॅड पर्सन, देन दोज हू थिंक आय एम अ बॅड पर्सन कॅन मूव अवे फ्रॉम माय लायफ. आय हॅव नो इश्यूज नो.
हांव कितें करता तें हांव त्या चेडवाक प्रोटेक्ट करपाक करता. दॅट्स वॉट आय डू एंड दॅट्स वॉट आय एम प्लॅनिंग टू डू इन माय फ्युचर. की हांव कितेंय करतलो तेतून म्हाजे एक मिस्टेकी खातीर तिजी लायफ पिड्यार जावंक जायना, बस इतलेंच. सो टू प्रोटेक्ट माय फॅमिली मेंबर आय वील गो नेक्स्ट लेवल. जे म्हाका लेवल क्रॉस करूंक जाय ते लेवल क्रॉस करपी हांव टू प्रोटेक्ट माय फॅमिली. आतां कितें आसा, समटायम यू हॅव टू बी सायलेंट. आनी जे टायम आसता तेन्ना तुका वायलंट जावचो टायम आसता. तूं बसोन रावलो कानान बोटां घालून जाल्यार कांय जायना. सो ऑलवेज रिमेंबर गायज, तुमकां एक फटी मारची पडली तुज्या फॅमिलीक वाचोवपाक, तुज्या फॅमिलीक प्रोटेक्ट करपाक न्हू, देन जाता तितले प्रमाणान तुमकां जाय तितले करा आनी तुमच्या फॅमिलीक प्रोटेक्ट करा न्हू. एक फटी मारले न्हू तुका लोक फटींग म्हणटलो तेंचे घेवन बसो नाका. बट दॅट बिहायंड दॅट वन लाय तूं तुज्या फॅमिलीक प्रोटेक्ट करता, दॅट मॅटर्स अ लॉट. कळ्ळें तुमकां? दॅट इज द रिजन न्हू म्हाजो हो चॅनल जो आसा खबर आहा, मस्तीखोर गोवन्स, हे न्हू मॅक्झिमम प्रमाणांत न्हू लोक पळयतात आनी आमकां खूब सपोर्ट करतात. हांव तर हितून कांयच्या कांय कितेंय केल्लेलें न्हू, हे जे हांगाल्ले काणयो हाडल्यो, हे जे काणयांनी घातल्यो, हे जे हें तें आनी हें तें करूंक लागलोलो न्हू जाल्यार म्हाका हांगा कोण कॅर करचो नासलो. हांगासर जे लोक कमेंट मारतात ते म्हाका गाळयो मारून वयतले आसले न्हू. सारकें मुगो? येस, एक्झॅक्टली. सो गायज, आयचे व्हिडिओन इतलेंच. आनी आयज टायर्ड जाल्लेली आसा कित्याक इतले पयस गेल्लेली न्हू. गणपती 3 जायसर आतां जाल्यार 5:30 सकाळची, अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30. म्हाजे व्हिडिओज कितें म्हणटा ते एडिट करून जाले. आतां हे जे हांव शूट करता व्हिडिओ, ती लास्ट व्हिडिओ हांव कॅप्चर करता, तितून एडिट करता आनी डायरेक्ट अपलोड करतलो. सो इट वील टेक 6:30 बीन जातले अपलोड जाता म्हणटा, कित्याक नॅटवर्काचें कनेक्शन इतलें बरें ना न्हू, बिकॉज ऑफ दॅट. येस, सो गायज, दोज वा न्यू टू माय चॅनल, लायक, शेअर, सबस्क्राईब, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नवी व्हिडिओ. टील दॅन गुड नायट. फ्रेडेलान आमकां खूब कितें कितें धाडला, फाल्यांच्या व्हिडिओन सांगता.